उसगांवची नेस्ले इंडिया लिमिटेड ही फॅक्टरी 14 एप्रिलाच्या आधी सुरू करपाक उसगांव ग्रामस्थांनी विरोध केला. फॅक्टरी सुरू केली जाल्यार जन आंदोलन उबें करपाची शिटकावणी लोकांनी दिल्या. सध्या कोरोना कर्फ्यू सुरू आशिल्ल्यान ही फॅक्टरी सुरू करची न्हू अशें ग्रामस्थांक दिसता. सरकारान मान्यताय दिल्ल्यान 3 एप्रिला सावन ही फॅक्टरी सुरू जावपाची आसली. कामगारांक 3 एप्रिला सावन कामार आफयल्ले. सरपंच संगीता गांवकारूय ग्रामस्थां बरोबर रावल्या. पळयात. देशांक अशें आयलें की जी नेस्ले फॅक्टरी आसा ते नेस्ले फॅक्टरी आजच्यान चालू जाल्या. समज एक पेशंट आयलो जाल्यार मीन्स कंपनीचें नांव पिड्यार जातलें. तशेंच आमच्या गांवांतल्या लोकांचे सगळे प्रॉब्लेम जावंक शकतलो. तेन्ना हांव अशें सांगूंक सोदतां की शक्यतो नेस्ले कंपनीन जो पर्यंत शटडावन आसा तो पर्यंत ती शटडावनूच दवरची. गांवचे उसगांवचे लोक जे गांवकारी आहा तेंच्या मनान भंय निर्माण जाला की जे आतां हो कोविड-19 हो व्हायरस स्प्रेड जाल्लो आसा तो व्हायरस आमच्या पावतलो, आमच्या गांवान येतलो थ्रू नेस्ले कंपनीन कलेक्टरा कडेन वचून परमिशन घेतलां की आमी हो प्लांट चालू करतले आनी तशी तेंच्यांनी तयारी दाखयल्ली आहा. तेका लागून आमी पंचायतीक मेळ्ळे. पंचायतीक वचून सांगलें की आमचो असो कन्सर्न आसा. तर पंचायतीन सांगलें आपली जबाबदारी कोण घेतलो अशें आमी तेन्ना विचारलें. तेन्ना आमकां पंचायतीसून पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स मेळ्ळो आसा. तेंच्यांनी सांगलां की की आमी फाल्यां कलेक्टराक वयतले, कलेक्टराक लेटर करतले की गांवची सेफ्टीचो क्वेश्चन आसा, सो गांवठी जबाबदारी कोण घेतलो. तशेंच तेंच्यांनी आयज थंय प्रेसूय गेल्लें आसा. प्रेसा मार्फत गेल्लें आसा की तेंच्यांनी सांगलां की गांवांक हें नाका, गांवच्या लोकांक नाका. फोंडेच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक.